ते आयिल्ले गोंयान टू टेक अ रिव्ह्यू. आय हॅव एक्सप्रेस्ड हिम वॉट एव्हर इज देअर द करंट पॉलिटिकल सिनारिओ. लास्ट 4 वर्साचे जे काम गोंयान जालें, लायक हाव वी बिल्ड अवर केडर, द ग्रासरूट वर्कर, हाव ही वॉज गिवन एन इम्पॉर्टन्स, हाव they were promoted in local body election also. We saw that we promoted our grassroots cadre and all. So all these things I have put before him. आणि गेल्ले 4 वर्सांक ते फर्स्ट टाइम रिव्ह्यू घेवपा आयल्या. सो इन डिटेल आय हॅव टोल्ड देम की वॉट इज द करंट सिनारिओ. कितें राग कितें दाखयता तुवें पार्टीक तुका काडलो काय हांवें तुका सांगिल्लें जे जाला कशा पद्दतीन जाला की ते हांव ताच्या मुखार मांडलां. सो ते उलयलो तूं ऑफकोर्स न्ही रे, उलोवपाकूच जाय न्ही. उलयनासतना कशें जातलें? डेमोक्रेटीक पार्टी मरे. सी हांवें कितें सांगपाचें तें सांगलां. आय हॅव कन्वेड माय मेसेज. ही इज अश्युअर्ड दॅट ही वील लुक इन टू इट. सो लेट्स सी. तुमच्या उपरांत कांयचे काँग्रेस मेंबर ते सोडून गेलेले, त्या रिगार्डिंग तुम्ही कितें उलोवप जाला? ना सांगलां हांवें की सी काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती थोडे फ्यू कलेक्टिव्ह लोकांची न्ही. लोकांनी गेल्ली 4 वर्सां ह्या 4.5 वर्सां ह्या पार्टीक बिल्ड करपाक आपलो टायम, पयशे, एनर्जी, ब्लड सगळें दिल्लें आहा. सो एवरीबडी हॅज टू बी अ पार्ट. सो ही सेड दॅट आय वील हियर एव्हरी वन आफ्टर. पॉझिटिव्ह येता, पॉझिटिव्ह कितें दिसला तुका ते? होय मरे. So what next for Amit Patkar? कितें वॉट नेक्स्ट? No, because ज्या भाशेन ऐकलं, ज्या भाशेन समजून झालं. What next for Amit Patkar? वॉट नेक्स्ट म्हणजे वी हॅव टू नाव फाईट द बीजेपी न्ही रे. वी हॅव टू फाईट द बीजेपी. टुगेदर वी हॅव टू Are फाईट. you ready to work with Girish Chodankar right now? सी हांवें कितें सांगपाचें आसा तें सांगलां. कळ्ळें तुका? फाईट इज नॉट अगेन्स्ट गिरीश चोडणकर. फाईट इज अगेन्स्ट द भारतीय जनता पार्टी. Work with Girish. फाईट इज अगेन्स्ट द भारतीय जनता पार्टी. फाईट अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी वी विल कंटिन्यू. Are you ready to work with Girish Chodankar? कितें तें? Yes or no? See, today the fight is against the BJP. हांवें हाच्या पयलीं क्लियर केला. So To fight with BJP, will you work with Girish Chodankar or under? अरे बाबा हांव काँग्रेस पार्टीन आसा. सो काँग्रेस पार्टीन काम करपाक, काँग्रेस पार्टी म्हणटी सगळ्यांची पार्टी ना रे, एक मनशाची पार्टी. काँग्रेस पार्टी हय. सो हांव ना तर म्हाका उडयलो म्हणटा तूं? You will work. नी रे, तू कितें म्हणटा म्हाका उडयलो म्हणून? That is why I'm asking. ते तुमकां विचार, आम्ही विचारना न्ही. ते अरे तुमकां विचार. आम्ही काँग्रेस पार्टी हा ना रे. सो वी विल फाईट अगेन्स्ट द बीजेपी. चडशे मिटिंग गिरीश चोडणकर. आय हॅव आन्सर्ड व्हॉटएव्हर वी वर. तेन्ना जेन्ना गिरीश चोडणकरान टेक ओव्हर केला तेन्ना अरे बाबा ही फाईट गिरीश चोडणकराची एकट्याची ना. काँग्रेस पार्टी म्हणते गिरीश चोडणकर एकट्याची. आमचे 3 आमदार आहा, 3 एक MP आहा, आमचो सिनियर एक्स MP आहा फ्रांसिस्को सार्दिना. इतले सिनियर लोक आहा. Okay. इट्स काँग्रेस पार्टी बिलोंग्स टू एव्हरीवन. You said that. Are you ready to work with three MLAs? Sardi, Girish. Are you ready to work? नी रे, हाज्या पयलीं आतां गेल्ली 4.5 वर्सां आमी करुना केला न्ही. 4.5 वर्सां जेन्ना साऊथ गोवाची तिकीटीक लागून जेन्ना झगडपा जाय आशिल्लें तेन्ना झगडले बीन रे. Simple question. जेन्ना Will you work अरे under the leadership of जेन्ना Girish Chodankar? अरे ऐक रे, जेन्ना Amit, जेन्ना simple- साऊथ गोवाचे जेन्ना कॅन्डिडेटाक Simple लागून question. झगडपाक वय जाय आशिल्लें, Leadership of Girish Chodankar, yes or no? That was no. आमी वी आर अ पार्ट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस. कळ्ळें? द फाईट इज अगेन्स्ट द बीजेपी. तशेंच फाईट विल कंटिन्यू. गिरीशा वांगडा करतो. फाईट विल कंटिन्यू. गिरीशा वांगडा काम अरे करतो. स्पेसिफिक, अरे तो एकटेच तू सांग, एकटो आहा कितले लोक आहा मरे बाकीचे? प्रेसिडेंट आसूं रे, प्रेसिडेंट आसलो म्हणून. प्रेसिडेंट हांव आशिल्लो, सो तो काम करना आसलो. Okay, are you ready to work? तू करतलो. Are you ready to work with Yuri? युरी इज द CLP लीडर ऑफ द काँग्रेस पार्टी नो करंटली. आता campaign chief, no? सो घालून ताका See, So are you ready to work with him? आतां म्हाका काय खबर ना ताणें कसली कॅम्पेनीचे हे केला ते. आय एम नॉट अवेअर. सो प्रॉब्ली Amit, you are upset. आज ते You are upset सांगपाचे with the- आसा. सो वन्स दे इफ दे फील दॅट बाबा त्या हातून समज म्हजो कितें जर तर तांकां कॉन्ट्रिब्युशन जर जाय जाल्यार आय हॅव टोल्ड दॅट आय एम देट You वेल. are upset with your decision. They have removed you as a अपसेट जावपाचो प्रश्न येना.
आय हॅव टोल्ड की बाबा म्हजो कितें रोल तो क्लियर स्पेसिफाय करा. तुमकां जर दिसता की म्हजी जर तर गरज खंय आसा जाल्यार What is your role now? सो ते लेट अस नो. So कितें role आसतलो कितें सांगला तेंच्यांनी? What is your role now? सो रोल तांणी सांगला की आय हॅव एक्सप्रेस वॉट एव्हर आय हॅड टू एक्सप्रेस. I have told that our fight is against the BJP. We are fighting for last 4.5 years, strengthening the Congress, and which results I said in Lok Sabha and ZP also we have seen. Fight will continue. Now, what role party wants me to take over? That party has to decide. That I cannot decide. So I have told them, wherever you feel that you party requires me, I said I'll be there. So let us wait now that what party feels right. In short, you will work for the Congress, but not for. फॉर द म्हणले अरे काँग्रेसीन आहा न्ही रे अजूनही. You will work for Congress, but not for Girish sir. अरे परत पळय, परत तूं कितें करता शब्द म्हणजे तोंडात घालता. ही कोणा पर्सनल हाजी ती काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती सगळ्यांची पार्टी. इट्स अ डेमोक्रेटीक पार्टी. एक मनशाची पार्टी ती. आम्ही मागीर पण तूही प्रेसिडेंट असतील 4.5 तो हा न्ही रे प्रेसिडेंट हा न्ही रे तो. काय काय सांगितलं अरे आता पयर तेणे कितें सांगले तेणे कित्याक विचारला कित्याक तुमी 4.5 वर्सां प्रेसिडेंट आसा कित्याक बाराबर कित्याक हितून सपोर्टान खूब प्रमाण काम करता तेणे केला तेच तेका विचारता आता कितें प्रेसिडेंट सो जेन्ना हांवें तुका सांगलें की आमची लढाई अगेन्स्ट बीजेपी आहा आणि वी आर फायटिंग विथ काँग्रेस, सो ऑटोमॅटिकली युअर क्वेश्चन आन्सर मेळ्ळें न्ही रे. आता आता पयर उदाहरण दिता. इलेक्ट्रिसिटी कडेन आमी एक इश्यू घेवन गेलो तांणी ना रे इंडिपेंडंट कसो मागीर व्हिडिओ तुमी घातला मरे भायर. जेन्ना हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो तेन्ना हांवें मेमोरंडम दिल्लो. इश्यू वॉज नॉट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इश्यू वॉज ऑफ पीपल ऑफ गोवा. दॅट गिरीश ओनली सेड न्ही की आमी ते ब्लॉकाचे फूल गोंयभर मुवमेंट केला, सो तातूंतल्यान तो ब्लॉक घेवन गेला आसतलो. सो इट्स ओके इफ ही फील्स वी हॅव टू वर्क एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑल्सो. आय एम रेडी नो. दॅट पार्टी डिसायड मरे कितें करपाक तें. हिट मारिता एक कसले ना रे हांव हिंट मारना. बाबा पळय तुमी बेश्टेच डोंट मेक एनी सेन्सेशन. fruitful. No, I have expressed whatever is there. They have assured that they will look into it, and collectively we have to fight against the BJP. If they don't look into किती लढाई म्हणटी बंद जाता रे. एकदा तू रणांगणात देवलो म्हणटी लढाई बंद जाता. कोणाच्या अगेन्स्ट बीजेपीच्या अगेन्स्ट नाही आणि कोणाच्या अगेन्स्ट. With the same party. बीजेपीच्या अगेन्स्ट बाबा. आणि With the same party. पळय काँग्रेस म्हणटा ती प्रत्येक गोंयकारांच्या With the same काळजात. party. परत कितें इंडियन नॅशनल काँग्रेस गोवा काँग्रेस इंडियन नॅशनल काँग्रेस. काँग्रेस पार्टी ही चळवळींतल्यान आयिल्लो हो पक्ष. काँग्रेस पक्षान गोंया खातीर खूब कितें कितें दिलां. आमकां स्टेटहूड मेळ्ळो, आमकां गोंय आमची आयडेंटिटी मेळ्ळी, कोंकणी भाशा मेळ्ळी. खुबशे काँग्रेस पार्टीन गोंया दिला. सो काँग्रेस म्हणटी कोणाच्यान तशी सोंपेपणान गोंयकारांतल्यान काडपा जाता. काँग्रेस पार्टी कोणाच्यान तशी काडपा जायना. आय थिंक आवर फायट व्हेरी व्हेरी क्लियर. तुम्ही बेश्टेच आतां मरे घुसपावन शब्द म्हजे तोंडात घालता. फायट इज व्हेरी क्लियर आणि फायट इज अगेन्स्ट द बीजेपी आणि वी वील फायट टूथ एंड नेल. पार्टीचो आमचो रोल कितें आसा तातूंत त्या लढाये भितर ते पार्टी वील डिसायड.